बागा आडपड्या 2 आस्थापनांच्या एलईडी बोर्डाचेर पाकिस्तान जिंदाबाद डिस्प्ले जाल्लें दिशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायली। कलंगूट अणजुण्या पुलिसांनी दोगांक अटक केली। एलईडी बोर्ड बंद केले। काल आरपोरा पयले आमी की एका शॉपाचेर एक मायग्रंटाच्या शॉपाचेर पाकिस्तान जिंदाबादचो बोर्ड चलतालो आनी तेका कोणे तरी लोकलान ते पयलें आनी पुलिसांक फोन मारलो आनी सरपंचाक फोन मारलो। जेन्ना लोकल आनी पुलीस थंय गेले आनी तेका सांगलें तो एलईडी बोर्ड जो तूं चलयला तो काड म्हणून, तो बंद कर, जाल्यार तेणी सांगलें की आपूण तो बंद करपाचो ना, तुमकां जाता तें करा म्हणून। आयज असले लोक आमच्या गोंयांत भरला जे एंटी नॅशनल आसा, जे पाकिस्तानाक सपोर्ट करता। कित्याक हांगा पुलीस व्हेरिफिकेशन सारकें जायना, तेंच्या नेटिवांच्यान येता तेंचे सर्टिफिकेट्स ते मागना, पुलीस क्लियरन्स ते मागना, फक्त तेंचे आधार कार्डाक घेता, पुलीस व्हेरिफिकेशन म्हणटा जालें। एक कसलोच वेबसायट ना, कसलोच पोर्टल ना तेंचे व्हेरिफिकेशन दवरपाक, तेंचो रिकॉर्ड दवरपाक। ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आसा आनी हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच बोवाळ मारता, सदांच आवाज काडटा की हे जे मायग्रंट येता हे कट्टरवाद घेवन येतात गोंयांत, हे जातीवाद घेवन येतात गोंयांत, हे आयज पाकिस्तानाक सपोर्ट करपाक लागलेले आसा। आनी हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें फ्युचर सामकें डार्कान आसा, सगळें डेंजरान आसा। कोणाकूच गट्स ना पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाक, आमच्या गोंयांत तरी कोणाक गट्स ना। आनी हे जे कोण करपाचो प्रयत्न करता हे कम्युनल टेन्शन करपाक आमचे मदेकात, जे आमचे ओरिजिनल मुस्लिम लोक जे गोंयांत रावता आनी आमचे ट्रेडिशनल आमचे हिंदू भाव भयण जे आमचे गोंयांत रावता तेंचे मदेकात हे घुसपोट घालपाचो हो प्रयत्न। आय वॉज वॉचिंग द व्हिडिओ, तेगे एटीट्यूड चोय मरे, तो केलो काणा मरे, तो तेंक पॅक करता आनी कितें करता, तेगे बंद दवर म्हयनोभर बंद दवरपाक तेगे शॉप, तेका कडपाक दूख लागपा आनी दुसरे फावट कोण हाज्याक। You cannot come into India and say that Pakistan Jindabad. Police are entirely responsible. That's their job. You cannot say that, no, I have told this, he has told that has to told that. Law and Order Enforcement Agency has to do their job. The IGP is wholly and solely, or the DGP is wholly and solely responsible. पाकिस्तान जिंदाबाद कोण घालतलो आनी कित्याक घालतलो सडनली? म्हाका दिसता मेजर जे इश्यूज गोंयांत आज आसात, लायक सोऱ्याचें स्मगलींग, लायक लँड कन्वर्जन। काल जुवारीचे 1.5 लाख स्क्वेअर मिटराची जमीन कन्वर्ट केल्ली आहा। ही जे इलिगॅलिटी जाता हाजेर डायवर्ट करपा खातीर पाकिस्तान जिंदाबाद हाडला आसतलें। सर, राज्यान भितर खंय तरी पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लागता, हाजेर तुमची कितें मत आहा? स्ट्रिक्टली एक्शन जाला तेंचेर आनी फुडें गेला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।